विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आमदार पॉलिटिकली जेन्ना फेल जाता तेन्ना ताणें चूक सुदारपाची आसता. जर ताका आपल्या मतदारसंघात बरें काम जावचें म्हण दिसता तर साळगांवच्या आमदारान पक्ष न पळयता पिळण पंचायतीच्या वांगडा रावपाक जाय आशिल्लें. आपल्या स्वार्था खातीर मंत्री जावन उपकारना म्हण मंत्री मायकल लोबो उलयला. RDX खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार. आमदार म्हाका दिसता फेल जाल्लो आहा. एक्चुअली आमचो फ्रेंड तो, पूण बरो मनीस, पूण पॉलिटिकली जेन्ना फेल जाता तेन्ना तेणें करेक्शन करपाचें आसता. कॅन्डिडेट घालप आसना तेणें. आनी म्हाका दिसता BJP इंडिपेंडंट आनी हे तेणें पळोवंक पानासलें. तेणें रावंक जाय आसलो पिलेन पंचायती वांगडा, तेणें रावंक जाय आसलो प्रत्यक्षान जिल्हा पंचायत मेंबरा वांगडा रावपाक जाय आसलो उबो तेणें. आनी तेका हेल्प करूंक जाय आसलो. जर तर तेका दिसता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम जावचें जाल्यार तेणें हेच्या वांगडा रावंक जाय आसलो. तेणें जो तर बाब रुपेशान गेली 5 वर्सां काम करूंक ना जाल्यार तेणें तेच्या वांगडा रावंक पानासलो. काम केल्ली आसा आनी कामात जी पायपलायनीन आहा ती कंप्लीट करपाक, लोकां कडेन ती स्किमी व्हरून पावोवपाक, कामां व्हरून पावोवपाक तेणें तेच्या वांगडा रावंक जाय आसलो. तो रावंक ना. ते आपले आपले वेगवेगळे पॉलिटिक्स करता. ते म्हाका दिसता आयज जितके आमदार आहा तेंच्यांनी पॉलिटिक्स करपाची बंद करूंक जाय लोकां कडेन आनी तेणी कामां डिलिव्हरी करपाक जाय. हांव इतलेंच म्हणटा, जेन्ना हेंच्यांनी हे रुलिंगान आसले, मिनिस्टर आसले, हेंच्यांनी खंयची कामां केल्या ती लोकांक पयलीं हाडून दाखोवपाची. आपल्या स्वार्था खातीर मंत्री जावंक पारना, लोकां खातीर मंत्री जावपाक जाय. आनी मंत्री आपल्या गांवचो न्हू, गोंयचो मंत्री जावपाक जाय. गोंयान वचोन काम करपाक जाय. आमी जी मिनिस्ट्री मागून घेतली, आमी वेस्ट मॅनेजमेंटान सारकें सोड्यार वचोन काम केलें. आमी वचोन सोंसड्यार काम केलें. आमी थिंगा प्रत्यक्षान गेले आनी कामाची सुरवात केली, कामां चालू केली. म्हणजे हांव इनडायरेक्ट इतलेंच म्हणूंक सोदता की एज अ मिनिस्टर यू हॅव टू वर्क फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. यू हॅव टू ऑल्सो टेक केअर ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट यू शूड नॉट से दॅट आय एम मिनिस्टर फॉर आय, मी अँड माय सेल्फ. आपल्या खातीर मंत्री जाला, पूण आपली कितें तरी भरपूर आपल्याचें कितें तरी कामां, आपली ओन कामां करपाक, तशें बंद जावपाक जाय.